सावड्डेचो आमदार दीपक पावसकाराचे पॅनल पडले। आदलो सरपंच संजय नायकाचे पॅनल आयले। आमकां उडोवपा खातीर खूब प्रयत्न जाले, आमदारान खूब प्रयत्न केले, डोर टू डोर भोंवले, मिटींग घेतल्यो, पूण तेजो कांयच परिणाम आमच्या वोटरांचेर जालो ना। आनी जे पद्दतीन सगळे एकवट रावले तेका खरोखर मनाच्या सगळ्यांचे हांव तेंचे आभारी आसा। कळंगुटे पंचायतीचो किंग म्हूण जोसेफाची वळख। जोसेफ सिक्वेराचे पॅनलाचो आमदार मायकल लोबोच्या पॅनलान धुंवर केलो, स्वता जोसेफच पडलो। जो सॉफ्ट स्पोकन, जो लोकांक रेस्पेद दिता, तसलो लिडर सगळ्या वाड्यांनी आमी दिल्ले आहा। आनी हेच बारीक लिडर तेंची कामां करतले। आमकां हिटलर नाका, डिक्टेटर नाका। डिक्टेटराक घरा धाडला लोकांनी, वाळपय बीजेपीचो अध्यक्ष सकाराम गांवकाराक विश्वजिताचो कार्यकर्तो संतोष गांवकारान खोतोड्या पंचायतीच्या 6 नंबर वॉर्डात उडयलो। मांद्रे मोरजे पंचायतीचेर काँग्रेसीचे आमदार सोपटेचे पॅनल 9तले 8 वॉर्ड ह्या पॅनलान जिखले। बीजेपीचे पार्सेकाराचे पॅनलाचो धुंवर। विधानसभा वेंचणुकेक हळदण्या आमदारकीक उबो रावन हारिल्लो महेश साटेलकार पंचायत वेंचणुकेंत आतां पंच जाला। मयड्या पंचायतीचेर तो पंच जालो। बाळी पंचायतीत आदल्या पंचांतल्या फक्त 2 पंचांनी तांचो सीट साबूत दवरलो। बाकीच्या सगळ्यांक लोकांनी घरा धाडले। लोकांक कितें चेंज जातलेली आनी लोकांक परत तेच फेस पळोवन कंटाळो बी येयल्लो अशें म्हाका दिसता। आनी दुसरें म्हणजे प्रगती, त्या मनान म्हाका दिसता नवी तरी कोण येयल्यार प्रगती जातली काय कितें म्हणून एखादी लोकांनी आज हो निर्णय दिला आसतलो। होणा पंचायतीची आदली सरपंच उर्मिला मायणकार, गोयेली पंचायतीचो आदलो सरपंच विशान बाबर, ठाणे पंचायतीची आदली सरपंच अंकिता गांवस घरा। विधानसभा वेंचणुकेक दाबोळे आपाचो कॅन्डिडेट म्हूण उबो रावल्लो वसंत नायक पंचायत वेंचणुकेंतूय हारलो। ताका चिकळणा बागमळ्याच्या 2 नंबर वॉर्डात 22 वर्साचो कॉलेजीचो भुरगो जगन्नाथ महालेन धपको दिलो। Biggest colony in Goa is fishing. Like we don't have PWD water connections, then we don't have proper roads. These are the issues that brought me into this. I am into this for last 3 years. I was the general secretary for Parvatibai Chokole College. Then this year only I am the president. I am the president for Goa University Postgraduate Student. कारापूर सरवण पंचायतीचो आदलो सरपंच आणि जिल्लो पंचायत वांगडी फोणू सावंत आणि आदली सरपंच आर्यन गांवकार पडली। गोलती नावेलेचो आदलो सरपंच प्रसाद हरमलकार पडलो। वॉर्ड नंबर 1 ताका प्रसाद पेडणेकारान वडयलो। असोळणेची आदली सरपंच पेद्रीबा कार्दोज पडली। गुड्डेमळ सावड्डेचो आदलो सरपंच शशिकांत नायकाक पयलेच फावटी वेंचणुकेक उबो रावपी 70 वर्सांच्या आनंद नायकान घरा धाडलो। 3 फावटी जिखिल्लो तियात्रिस्ट मिलाग्रीस दी चांदोर हे फावट हरलो। कुट्टाळी केळशीचो आदलो सरपंच हिलारियो फिगेरेदोक लोकांनी घरा बसयलो। ओशेल शिवोलेचो आदलो सरपंच रामा परब पडलो। राशोल पंचायतीत जोसेफ वास 6वे फावटी जिखलो। माजोड्डा पंचायतीचेर मोजेस वास 7वे फावट जिखलो। फाटले 6 फावटी तो वॉर्ड 9तल्यान जिखिल्लो। हे खेपेक तो 8 नंबर वॉर्डांतल्यान जिखलो। लोकांची खूब कामां केल्यात त्या पासत म्हाका हे 7 फावटी म्हाका जिखून हाडला। हो म्हजो पयलो वॉर्ड न्हू आहलो, हो हांव दुसऱ्या वार्डान वचून जिखिला। बिकॉज हांव विनंती करता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।